नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सुमार 2 वर्सां उपरांत शाळा परतून जाल्यो सुरू। कोरोनाचे नेम पाळून विद्यार्थ्यांक दिलो शाळेंत प्रवेश। शाळांनीच घेवपाक जाय विद्यार्थ्यांची जापसालदारकी, वास्कोच्या पालकांची मागणी। गोंया बाबतींत उलोवपाचें जर जायत जाल्यार दुर्दैवान गोंयाक शासनान आदीं बी आनी आतांय बी जायते तरेन अशे तरेची संदी जातूंत भुरग्यांक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळपाची संदी उपलब्ध करून दिवंक ना। सरकारान दिवंक ना आवय भाशेंतल्यान शिक्षणाची संद, कोंकणी मोग्यांनी उक्तायली खंत। पोरणे गोंयचे बेकायदेशीर बांदकाम बेगीन उडयात मोडून खासदार फ्रांसीस सार्दिनाची सरकाराक विनवणी। आतां खबरो विस्तारान। गोंयांत सुमार 2 वर्सां उपरांत सोमारच्यान ऑफलायन वर्ग सुरू जाले। शाळा सुरू जाल्ल्यान विद्यार्थी आनी शिक्षकांच्या मुखामळार खोशी दिसून आयली। सरकारान जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक पाळो दिवन शाळो सुरू केल्यात। कोरोनाचे नेम पाळून आनी वर्ग सॅनिटायज करून विद्यार्थ्यांक वर्गांत प्रवेश दिलो। पयलीं ते 7वी मेरेन वर्ग सुरू जावंक नाशिल्ले। 2 वर्सां उपरांत पयलेच फावट ही भुरगीं वर्गांत बसतलीं। सुमार 2 वर्सां उपरांत विद्यार्थी, शिक्षक आनी इश्टांक प्रत्यक्ष मेळटले। परतून एक फावट वर्गांत विद्यार्थ्यांचो आवाज घुमपाक लागतलो। देखून शिक्षकां मदीं लेगीत खोशयेचें वातावरण आसा। सुमार 2 वर्सांच्या कळंतर उपरांत शाळा परतून सुरू जाल्ल्यान विद्यार्थी आनी तांचे पालक तशेंच शिक्षकय उमेदीन आसात। पळयात हो काय प्रतिक्रिया। आता आमची शाळा सुरू जाता म्हणून म्हाका खूब आवडटा। हांवें इतली 2 वर्सां म्हजी फ्रेंडां मिस केली, ताई मिस केल्यो, सर मिस केले आनी आतां खरीच शाळा सुरू जाता। आतां हांव खूब खूश जाला आनी हांव देवा कडेन अशेंय बी मागता की शाळा परत केन्नाच बंद जावपाक जाय। शाळा सुरू जाल्यार तुका कशें दिसता? आनी घरा कडेन कितें करतलो तूं? Our all teachers were here and all the non-teaching staff members also here from 6 o'clock in the morning. Each one has welcomed the students in their own innovative ways. All the teachers has planned with different activities as we have more strength, more than 1,300. So we have started the school in full-fledged. जे नॉलेज मेळोंक जाय ते मेळोवंकूच जाय। त्याच्या करता शाळा सुरू जाणे सामकें गरजेचें आसलें आनी म्हाका आनंद जाला हेजे बद्दल शाळा सुरू जाल्या त्या बद्दल। नाही, आता हे गव्हर्मेंटान जे नॉर्म्स घालून दिले त्याच्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें? म्हणजे कशें कितें स्कुलाक करपाक जाय, टिचरांनी हें करपाक जाय, मेंटेन करपाक जाय ते स्कुलांतल्या मॅनेजमेंटांनी खबरदारी घेवपाक जाय। बरोबर पालकांनी आपल्या भुरग्यांची खबरदारी घेवन तांकां धाडपाचें। शिक्षण हे गरजेचें आसल्या कारणान एक गरज आसा, वचूंकूच जाय। Today on 21st we have already began with the regular classes for all the students. In our school we have 1st to 4th in the afternoon session. I school we open to good experiences. बरें म्हणजे आमी त्या एक्सपिरियन्स आमकां तो मोडिफिकेशन दिलो आनी आतां स्कूल ओपन जालें बरें जालें। हांव रवीन केळकर ज्ञानमंदिरान शिकता। जशें की तुमकां खबर आसा की स्कूल रिओपन जाला, खूबच बरें दिसता, शिकपाची उमेद आसा, परत सगळ्या टिचरीक मेळपाचें हें आसा, टिचरीक मेळून फ्रेंड्साक मेळून बरें दिसता। खूब खूश जाला की स्कूल परत स्टार्ट जालें। कोरोना संक्रमण उणें जाल्ल्यान सोमारच्यान शाळा सुरू जाल्यो।
पूण वास्कोचे सेंट एंड्र्यू शाळेन वेळीच भुमिका घेतिल्ल्यान विद्यार्थ्यांचे पालक साळवले. आवय बापूय जेन्ना विद्यार्थ्यांक घेवन शाळेन आयले तेन्ना विद्यार्थ्यांक कितें जालें जाल्यार ताची जापसालदारकी शाळा घेवची ना अशें शिक्षकांनी तांकां सांगलें. तशेंच तांचे कडल्यान सय लेगीत घेतली. आदले दीस विद्यालयाच्या शिक्षकांनी पालकांक फोन करून तुमच्या जोखमीचेर विद्यार्थ्यांक शाळेंत धाडात अशें पालकांक सांगलें. शाळा वेवस्थापनाचो हो वेव्हार पळोवन पालक साळवल्यात. पळयात तांचें म्हणणें. गव्हर्मेंट घेयना, टिचरी घेयना, इन्स्टिट्यूट घेयना. तुमी पेरंट्सांनी तुमच्या ओन रिस्कार तुमी भुरग्यांक धाडपाची. आजून काय कोवीड सोंपोंक ना, आमी कशी धाडटली आमच्या भुरग्यांक ओन रिस्कार. आतां हांवें कन्सर्न बरोवन दिल्लें टिचरीक आनी म्हाज्या भुरग्याक हांवें स्कुलान धाडलें. टिचरीन म्हाका फोन करून विचारलें कितें तुवें तुज्या भुरग्याक कित्याक धाडलें, तुवें कन्सर्न दिला, तूं परमीट करिना म्हणून. आमकां स्कुलां चालू जाल्ली जाय. जर फाल्यां जर आमच्या भुरग्यांक कितें जालें हेका कोण रिस्पॉन्सिबल? सरकार. आजून कोवीड-19 आसा, जे व्हायरस आजून चालू आसा. अमक्यो आतां ओमिक्रॉनाच्यो केसी वाडपाक लागल्यो सगळे कडेन. जाल्यार हें आसतना तुमी स्कूल गोंयांत चालू केलें आनी सेकंड म्हणटा ते पेरंट्साची मिटींग जावना आजून PTA विदावट PTA मिटींग येनासतना स्कुलान तुमी टिचरी आयज जबरदस्तीन भुरग्यांक आपयता स्कुलान. आयज संवसारीक आवयभास दीस. कोंकणी भाशा मंडळाची विद्याभुवन कोंकणी शाळा ही फाटलीं 42 वर्सां कोंकणींतल्यान शिक्षण दिवपाचें काम करता. दुर्दैवान गोंय सरकारान तेन्ना आनी आतांय विद्यार्थ्यांक आवय भाशेंतल्यान शिक्षणाची संद उपलब्ध करून दिवंक ना. पूण कोंकणी भाशा मंडळान मडगांव आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळा चालू केल्ली. हे शाळेन 200 भुरगीं शिक्षण घेतात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट. सगळ्यांक आंतरराष्ट्रीय मायभास दिसाची परबीं. हो दीस मनयता आसतना कोंकणी भाशा मंडळाच्या विद्याभुवन कोंकणी शाळेंत हो दीस मनयतना एक खाशेलें म्हत्व ताका आसा. कारण 1979 वर्सा विद्याभुवन कोंकणी शाळेची स्थापना जाली आनी फाटलीं 43 वर्सां ही शाळा मोठ्या दिमाखान आपली वाटचाल करत आसा. कोंकणी भाशा मंडळ सदांच मानत आयला की गोंयांत आनी गोंया भायर लेगीत जंय जंय कोंकणी शिक्षण चलता थंय थंय कोंकणी भाशा मंडळान तांकां आदार करपाक जाय. आनी त्या नदरेंतल्यान विद्याभुवन कोंकणी शाळेक आमी एक प्रयोगशाळा अशे तरेन पळयतात. प्रयोगशाळा म्हणटा आसतना भुरग्यांचेर प्रयोग करपा खातीर न्ही जाल्यार कोंकणी शिक्षणांत वेगवेगळे नवीन प्रयोग करपाचो आमचो हावेस आसा. भुरग्याक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळप हो संवसारीक सिद्धांत. आनी गोंया बाबतींत उलोवपाचें जर जायत जाल्यार दुर्दैवान गोंयाक शासनान आदीं बी आनी आतांय बी जायते तरेन अशे तरेची संदी जातूंत भुरग्यांक आवय भाशेंतल्यान शिक्षण मेळपाची संदी उपलब्ध करून दिवंक ना. अशा वेळाचेर मडगांवा भितर कोंकणी भाशा मंडळान फाटलीं 42 वर्सां एक बरें दर्जेदार आवय भाशेंतल्यान शिक्षण दिवपी शाळा म्हणून एक नांव मेळयिल्लें आसा. ह्या शाळे भितर आमच्या जवळ जवळ 200 भुरगीं शिकतात. आनीक हातूंतल्यान पास जावन गेल्लीं भुरग्यां फुडें स्कुलाक येतात आमच्या रवींद्र केळेकर ध्यान मंदिरांत. आनीक ती बऱ्या मार्कांनी 10वीची परीक्षा पास जातात आनी ताजे मुखारय बी बऱ्या वेगळ्या वेगळ्या फिल्डांनी आपले नावलौकीक करतात. हाचो अर्थ असो की मुळावें शिक्षण जे आवय भाशेंतल्यान घेतात ते फक्त बुद्धीन न्हय तर काळजान किंवा मनान हे खूब गिरेस्त जातात अशे तरेचो आमचो अणभव आसा. भाजपान लोकांच्यो भावना दुखावप बंद करचे. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिना भाजपा कडेन विनवणी केल्या. पोरण्या गोंयच्या बेकायदेशीर बांदकामाक लागून थळाव्या लोकांनी आंदोलनां केली. उपरांत सरकारान हे बेकायदेशीर बांदकाम बेगोबेग मोडचे असो आदेश काडिल्लो. तशेंच बांदकामाक दिल्ली परवानगी फाटीं घेतिल्ली. पूण अजून मेरेन हे बांदकाम मोडपाची कांयच लक्षणां दिसना अशें सार्दिनान ह्या वेळार सांगलें. दुसरें म्हणल्यार आयज पर्यंत जे लोक बडे थिंगा हेरिटेज आमचे ओल्ड गोवा हे लोक स्ट्रायकीचेर आसात. हंगर स्ट्रायक हो कितें हांव समजना सरकार अजून ते घर कित्याक डिमॉलिश करूंक ना. दे शूड गो ऑन ए वॉर फुटींग. आनी लोकांक जे त्रास आयज पर्यंत आसात
तिंगा स्ट्रायकीचेर तांकां एक सुयेग मेळटलो ते रोखडें एक्शन घेतल्यार तांकां फाटीं सरपाक. तेच भशेन हो बीजेपी सरकार जो आसा तो मायनॉरिटीक त्रास दिवपाचो. बेंगलोर आमचो क्रायस्ट द किंग स्टॅच्यू तें तांणी मोडलोलें आसा. ती घालची पडची, नवें बांदूंक दिनाकात, पूण आशिल्लें इतलो वर्सां तें डेसेक्रेट करपाक मोडपाक कोणाक रायट ना. Hindu, Christian, Musalman, Sikh, Jains, they are all sons of the soil of this country. And in democracy, everybody has got right to follow his own religion. Nobody is right to tell what you should do, what others should do. You do. See that you don't disturb others. So देखून हांव सांगूंक सोदतां की हे जे मायनॉरिटीक त्रास दितात, हांव मायनॉरिटी कडेन मागतां दोळे उगड्यात, जेन्ना तुमकां सोयेक मेळटा हांकां कोणशाक धरयात. पूण हांकांय सांगूंक सोदतां बीजेपीक, तुमी सरकार तुमगेलो जाल म्हूण लोकांचे सेंटिमेंटांचेर आड वचनाकात. Everybody has got right to follow his religion as long as he doesn't disturb others. तिसरें म्हणल्यार आयज पर्यंत जे लोक बडे थिंगा चिमूलवाडो मयीच्या उल्हास रेडकार हांच्या घराक उजो लागिल्ल्यान लाखांनी रुपयांचे लुकसाण जालें. आयतारा राती ही घडणूक घडली. उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना, मात शॉर्ट सर्किटाक लागून ही घडणूक घडल्या आसूं यें असो दुबाव आसा. उज्याची ही घडणूक आयतारा रातच्या 8:15 वरांचेर घडली. शेजारी आनी उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी उजो नियंत्रणांत हाडटा म्हणसर टीव्ही, ग्रायंडर आनी हेर किमती इलेक्ट्रॉनिक वस्तू तशेंच रोकड उज्याच्या भकीक पडली. हे घडणुकेन 5 लाखां वाटांक सुमार अचानक घराक उजो लागलो. उजो लागल्या बरोबर लोकांची धांवपळ, म्हणजे म्हाका कोणी तरी फोन, शेजाऱ्यांनी फोन केलो आनी हांव सायडीक आसलो, तेंगेर गेल्लो ते घरान भयणीगेर. तितल्यान फोन केलो तेणी अशें जालां म्हणून. हांव टक करून धांवून येयलो. तेज्या बरोबर पळयल्यार हांगा सगळें उजो पेट्टा. कितें करपाचें आनी कितें तें सुचना. आईक पळयतालो हांव भितून वचून, जाल्यार आई म्हणलें आईक कोणी तरी शिफ्ट केली तेतून हांगासून. आनी भुरगे आमचे हांगासले आसले न्हू, तेंच्यांनी सगळें हें उदक मारलें, पंप चालू केलो, उदीक मारलें आनी हे शेजाऱ्यांनी बालदेचे उदीक मारलें. उजो कसोच आटपना. मागीर ते भुरगे येयले. मागीर हांवें हांगासून एका एमर्जन्सी एका फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. तेंच्यांनी येता म्हणलें 10 मिनटांनी. आनी तो पर्यंत ह्या भुरग्यांनी सगळ्यांनी हें करून पायप मारून उदीक हें करून अर्दोसो नियंत्रणान हाडलो. फाटल्या 3 म्हयन्यां उपरांत कोरोना बाधितांचें प्रमाण बरेंच देंवलां. कोरोना केशीचो आंकडो देंविल्ल्यान राज्य सरकार, वैजकी अधिकारी तशेंच गोंयकारां मदीं समाधान आसा. शेनवारा आनी आयतारच्या 24 वरांत भलायकी खात्यान 1361 चांचण्यो केल्यो. तातूंत फक्त 40 जाण बाधित सांपडले, जाल्यार कोरोनाक लागून 3 जाणांक मरण आयलें. 144 जाणांक कोरोनाचेर मात केल्या. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिना 21 तारखेच्यान सुरू केल्ल्यो शाळा सरकारान बेगोबेग बंद करच्यो अशी विनवणी केल्या. 18 वर्सां सकयल्या भुरग्यांक कोवीड वाशिनां अजून मेरेन दिवंक ना, देखून सगळ्यांनी एकठांय येवप धोक्याचें अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हटलें. आतां आमचे गोंय सरकाराक आमची इस्कॉलां सुरू करपाची आसा. केली आयसान, पूण लोक भुरगे वयचे ना. थोडे कोणाक थोडे गाड्यांक त्रास करताय, थोडे एक फावटी कोण आपणा जाय तुवें चिंताय, थोडे धाडले. पूण हांव मागतां ही बंद करपाक. 1.5 म्हयनो सुमार उरला. वॉट इज द अर्जन्सी? इन जून सारखे सदांचे भशेन सुरू करात आनी
मुखली पावलां बऱ्यात. आतां कोविड देंवलोलें आसा, लोक भितात आपल्या भुरग्यांक जाय म्हणून. देखून कोण म्हणटात लेस देन 14 तुम्ही वॅक्सिन दियात, अबाव दीस एज वॅक्सिन दियात. देखून हांव म्हणटा इतलें तेंप चलयत ना, चलयतले तेच भाशेन चलयात टील द एंड ऑफ दीस टर्म आनी मागीर सारकें कॉमेस करप. तेच म्हणल्यार सगळें ताऱ्यार पडटलें. पणजे बेशिस्त पार्किंगेक लागून हेर गाडयांक पार्किंग करपाक त्रास जाता. गाडयो मेळत थंय पार्क केल्ल्यान लोकांकय उबे रावपाक रस्त्यार सारकी सुवात मेळना. रस्त्याच्या दोनूय वटेन गाडयो पार्क केल्ल्यान एखाद्या वेळार गर्देन ॲम्ब्युलन्सीक सुवात दिवपाक कुस्तार जाता. तशेंच उजो लागपाची घडणूक घडली जाल्यार उजो पालोवपी दळांचे गाडयेकूय अशा वेळार भितर सरतना खूब त्रास जातात. तेन्ना राजधानी पणजेंतलो हो बेशिस्त पार्किंगेचो प्रश्न सुटावो जातलो काय ना असो प्रश्न पडला. बापूय त्रिनिदाद हाचो खून केल्ल्याच्या आरोपान कोलवा पुलिशेन चली जुबेल मार्टीन हिका अटक केल्या. भारतीय दंड संहितेच्या 302 आनी 449 कलमा खाला पुलिशेन तिका अटक केली. कर्नाटकाची ललिता नागे सिद्धी हे बायलेची कूड चोडना भाड्याच्या घरांत सापडली. पोरणे गोंय पुलिसांनी अनिसर्गीक मरण म्हूण घडणुकेची नोंद केल्या, पूण ही आत्महत्या आसपाक शकता असो दुबाव पुलिसांनी उक्तायला. सुरवेक ही खुनाचीच घडणूक आशिल्ल्याचें दिसून येतालें, पूण घरांतले परिस्थितीचो नियाळ घेवन ही आत्महत्या आसपाक शकता असो अदमास पुलिशेन उक्तायला. ह्या विशीं म्हायती मेळटकीर पुलिसांनी घडणूक थळार धांव मारून पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा. हे कितें आहा, आयज आमच्या दोळ्या मुखार खून हे जाल्लो आसा, ते खूनच प्रकरण कसो आसा, मर्डरूच केस ती आतां कितें आमच्या गांवांत हे सरपंच, जे पंच, जे पंचायत आहा, जे पुलीस कोण आसा, जे मेंबर आसा, तेंच्यांनी ते नोंद घेवपाची की हे कोण येयल्या, कोण आसा, कितें आहा ते कोण घेयना. जे तांकां बेकायदेशीर ते बेधडक कितेंय करता हांगा येवन. आतां पळय ते बायलेक मारून ते गोळो फास दिवन तो फरार नाच. हेंकां आतां प्रॉब्लेम कोण, हे आतां पंच मेंबर जे कोण आहा पळय तेंच्यांनी एक्शन घेवंक जाल्ली न्हू. भोवतेक मतदारसंघांनी वेंचणूक अटीतटीची जाल्ल्यान पोस्टल मतदानाचें मोल वाडलां. हे खेपे प्रत्यक्ष मतदान जाल्ले असले तरी पोस्टल मतदानाक लागून आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. मेळिल्ले आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत 41,135 मतदार पोस्टल पद्दतीन मतदानाचो हक्क बजायतले. हातूंतले 12,546 मतदारांनी मतदान केलां अशी म्हायती वेंचणूक आयोगा कडल्यान मेळ्ळ्या. 28,589 मतदारांची मतदानाची प्रक्रिया सुरू आसा. ही प्रक्रिया 9 मार्च मेरेन पुराय जातली. ह्या मतदारांचो सोद घेवन तांचे मेरेन पावपाचो राजकीय पक्ष आनी उमेदवारांचे यत्न आसात. चिखली गांवांतल्या वेगेर जुव्याचेर तिसरे खूब दिसांनी दर्शन जालें. ताका लागून चिखलेकार खोशी जाल्यात. मात ल्हान आकाराच्यो तिसऱ्यो एकठांय करपा खातीर कांय गोंयकार थंय गर्दी करपाक लागिल्ल्यान चिखलेकार चाळवल्यात. ल्हान आकाराच्यो तिसऱ्यो एकठांय केल्ल्यान फुडाराक त्यो परतून दिसपाना असो भंय थळाव्यांच्या मनात निर्माण जाला. फुडाराक तिसऱ्यो मेळपाक जाय ते खातीर थळाव्या प्रशासन लक्ष दिवपाची गरज आसा. पयलीं ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत तिसऱ्यो मेळटाल्यो. थंयच्यो तिसऱ्यो विकून कांय जाण आपलो संवसार चलयताले.
मदल्या काळान तिसऱ्यांचे प्रमाण खूब कमी जाल्ले, पूण हालीं तिसऱ्यो परत मेळपाक लागल्यो आनी दुसऱ्या गांवांतले लोक थळावे आसतना लेगीत तिसऱ्यो काडपाक लागिल्ले. दुसऱ्या गांवांतले लोक येवपाक लागिल्ल्यान परतून तिसऱ्यो गायब जाल्यो असो भंय थळाव्या लोकां मदीं निर्माण जाला. राजभवनांतल्यान नव्या दरबार हॉलाचे 4 मार्चाक उक्तावण जातले. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू आसतले मुखेल सोयरे. नव्या सरकाराचे सोपूत विधी ह्याच हॉलांत जातली, ताका लागून हांगा तयारी चालू आसा. म्हापशें न्हंयत व्हडा प्रमाणांत घाणयारें उदक सोडटात. हाचो परिणाम म्हूण न्यायपात्रांक पणपुट्टी व्हेल वाडपाक लागल्या. ताका लागून ही न्हंय नश्ट जावपाच्या मार्गार आशिल्ल्याची भिरांत पर्यावरण मोग्यांनी उक्तायला. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण न्हंयच्या वयल्या भागाचेर उफेल्ल्या तणा प्रमाण दिसपी ह्या पाणपुट्टी वेलीचे वॉटर हायथिंग अशें म्हणटात. ही वेल उदकाच्या लोटा वांगडा उदका टांकयेन वता. ही वेल उदकाची गुणवत्ता आनी उदकाचेर जगपी जिवावळीचेर परिणाम करता. ह्या वेलीचेर सरकारान वेळार उपाय काडचो हे खातीर पर्यावरण मोग्यान मिंगेल ब्रागांझा 2018 सावन आवाज काडीत आसा, पूण प्रशासन मात ताचे मागणेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां. माय नाव इज टेओ फेर्नांडीस. हांव कुसकेसान म्हापसा येतालो सदां. ती बरी नितो हालिता तेन्ना. आतां पळयत जाल्यार सारकी जंगल कशें जालां, थंय झाडां खंय जाल्यार म्हाका दिसता ही पोल्युशन आनी जायत जाल्यार सारकी म्हापशी न्हंय सारकी कपात जातली. आनी हे लक्ष घालचें गव्हर्मेंटान, म्हापशे म्युनिसिपालिटीन प्लस आनी गोवा गव्हर्मेंटान आनी कोणा ऑलरेडी लागतात तांकां फिशरमॅनाक बी लागता आसतले ते न्हंय, तेंच्यांनी लक्ष घालचें नाजाल्यार सारकेंच पिड्यार जातलें. सलीम अली पक्षी अभयारण्य नितळ दवरचें अशी मागणी हांगा भोंवतणे आयिल्ल्या एका पर्यटकान केल्या. ह्या अभयारण्यांत कोयर तशेंच उदकाच्यो प्लास्टीक बाटल्यो थर्मोकॉल दिश्टी पडटा अशें तांणी सांगलें. पणजेन इतकी लागीं आशिल्ल्या ह्या पक्षी अभयारण्याची इतकी वायट परिस्थिती कित्याक जाला ताचेर सरकारान लक्ष घालपाक जाय अशें तांणी म्हटलां. It is a beautiful place, but tourism should be encouraged here. And conservation rules should be implemented strongly, because we have seen here a lot of plastic bottles and thermocols are, so it should be more control over the pollution. Very, very near to Panaji, the capital city. So facilities for tourists should be enhanced, which will also help the economy to develop the economy of the nearest villages. गोमंतकाच्यो बातम्यो अश्योच चालूच आसतल्यो, पण आतां हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.